एक्स MLA, फातोडेचो एक्स MLA दामू नाईक बाब आनी जो आतांचो BJP प्रेसिडेंट तो म्हणटा जेन्ना आपण आमदार आशिल्लो 10 वर्सां 2 टर्मां तेन्ना आपण सिग्नेचर प्रोजेक्ट फातोड्यान केले म्हणून आनी आमच्या आमदारान खंयचे प्रोजेक्ट तेजे फाटल्यान करूं ना म्हणून. पण हांव तेका उगडास करपाक सोदतां की जे प्रोजेक्ट फातोड्यान तो म्हणटा आपण केल्लो लायक साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तुम्ही आतां पयलीं जाल्यार शेतकाराची शेत घेवन ते प्रोजेक्ट केल्लो कितले करोडांनी 400 करोड 200 करोड 300 करोड हे करोडांनी ते प्रोजेक्ट केल्ले. पण जे शेतकार ते थिंग शेत रोयताले आनी आपली घर चलयताले ते शेतकारांक कितें मेळ्ळें काय थिंगा ते शेतकारांक चोण्या कोता दिले पयशे आनी हेंच्यांनी करोडांनी प्रोजेक्ट हाडले पण ते शेतकारांच्या भुरग्यांक जावं ते शेतकारांक एक जॉब सुद्दां दिवपाक पावले नाय ते आनी जॉब सुद्दां दिवं नाय. आनी दामू नायक म्हणटा की आपूण आमदार आशिल्लो आनीक चीफ मिनिस्टर जो आतांचो आमदार आसा मडगांवचो तो आशिल्लो तेजे काळान केल्ली म्हणून जाल्यार तेंच्यांनी प्रोजेक्ट करपाक कितली शेत एक्वायर केली फातोड्याची खूबशी फातोड्या शेतां तेंच्यांनी एक्वायर केली प्रोजेक्ट हाडटो म्हणून. सो आमी एक उगडास करपाक सोदताय की प्रोजेक्ट सिग्नेचर प्रोजेक्ट म्हणून लोकांक दिशाभूल करप न्ही पूण एक शेतकारांक आमच्या कांयच फायदो जावं ना. तेंची पिळगेक मुखार इलेक्शनाचे बऱ्या पडटले तसले प्लॅन तेंच्यान हाडले. सो हे लोकांचे प्लॅन न्ही लोकां जाय ते भाशेन करपाक न्ही. आनी हांव एकूच सांगपाक सोदतां की तुमी फातोडा जे ठोकपाक सोदताय पळय मास्टर प्लॅन म्हण ते आमी केन्नाच जावपाक दिवपा नाय फातोडान. दामू नायक एक स्टेटमेंट केलो की फातोडा डेव्हलपमेंट जे कांय करूं ना म्हणून. हांवें विजय आमच्या आमदाराक सांगले एक दामू लागून मातशें तुवें दोळ्याचे कॅम्प कर म्हणून. एटलिस्ट फातोडा आख्खो गांवचो गोंयचो लोक जो विजयाची तोखणाय करता आनी सगळे बेसेंब्लीक झगडटा सगळे करता डेव्हलपमेंट ते ताका दिसती पडना दिसता म्हाका. आमगे डेव्हलपमेंट जायना म्हणून पूण आमगे 3 वर्सां भितर जायते डेव्हलपमेंट जाले आनी आमी विजय सरदेसायान जायते केल्ले आहा. सर विजय सरदेसाई वता आसतना सगळे समाजाच्या लोकांक घेवन वेता आनी तेणे सगळे समाजाच्या लोकांक घेवन एक माडेलान एक कोपे लागले रस्ते लागले ते शिफ्ट केले. शिफ्ट करून सगळे लोकांक बरोबर लोकांक घेवन तेणे हे शिफ्ट करून सगळे लोक हॅप्पी आहे आनी ती तेर्स करून रोजार करून वीस करून बरे लोक हे करता लोक सगळे हॅप्पी जाले. दुसरी वस्त म्हणल्यार तेणे रोड वायडनींग आमगेले कलेक्टर ऑफिस टू मुरिडा सगळे लोकांक सगळे समाजाच्या लोकांक घेवन एकठांय जावन आनी बरी वस्त 4 मीटर रोड आसलो तो तेणे 15 मीटर रोड केल्लो आहा. 15 मीटर रोड सगळे समाजाच्या लोकांक घेवन तेणे एकवटान सगळे लोकांक मेळून हे वायडनींग केल्ले आहा. आमी सीएम जावपाची सपन पळोवपाची न्ही म्हणून खूब जाण सीएम जावपाचे सपन पळयता म्हणून कित्याक पळोवपाचे न्ही आमी जो फातोडा मॉडेल हाडला तोच मॉडेल घेवन सगळे मतदारसंघान वयतले. आमी एक मतदारसंघान वयतले आनी दाखयतले आमी ते हो फातोडा मॉडेल आहा हो आमी सगळे दुसऱ्या मतदारसंघात करपाक शकता. आनी जो देवाचो समज आशिर्वाद आमचेर आहा जाल्यार हें स्वप्न आमचें कसं पूर्ण जातलें. तुमी स्वप्न म्हणा म्हणल्यार आमी हें करून दाखयतले. आयज आनीक उलयलो कितें म्हणून फातोडा मोदी येयलो रोड बरे हॉट मिक्स जाले सामके चकचकीत जाले म्हणून. अरे मोदी येयलो जाल्यार तुवें तेन्ना बस स्टँड करपाक जाय आशिल्लो. विजयान म्हणटा बस स्टँड करूं ना. म्हाका कळपाक जाय हें आतां विजय सरकारान आसा त्या विजय सरकारान ना ते सगळ्यांक खबर आहा. विजय कितें जालें की आतां 12 काय 13 वर्सां जालीं विजय ऑपोजिशन म्हणून आहा. कोण करपाचो तो बस स्टँड. दामू आसा भितर बीजेपीक तूं आसा मरे तूं लाग मरे म्हणजे हे आतां म्हाका दिसता दामूच तूं आतां बीजेपी अगेन्स्ट उलयता. 12 वर्सां जालीं बस स्टँड जावन म्हणटा म्हाका सीएमाच्या तोंडार ताणें म्हटलें बाबा हें घरच्या आयर हो तांकां दिसता हो दामून एक म्हाका दिसता एक बरी सुपारी घेतलेली आहा. ती सुपारी म्हणटा ती दिगंबर कामतीक कसो तरी मिनिस्टर करपाचो आनी मिनिस्टर जातकीर रोखडो सीएम करपाचो.
ही सुपारी चालू आहा हांव सीएमाकूय सांगूंक सोदतां बाबा ह्या दोगूय मनशां कडेन मातशें सांबाळून म्हणून तुजी केन्ना खुर्ची हे हालयत म्हणून गॅरेंटी ना